8 दीस पयलीं बिट्स पिलानी कॅम्पसात बंगळुरूच्या ऋषी नायर या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ले। ऋषी नायराक धरून बिट्स पिलानी कॅम्पसात 9 म्हयन्यांत 5 जाणांक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ले। एका फाटोफाट जावपी मरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान ड्रग्साचो दुबाव आसा। न्हिदेन आसतना उलटी जावन स्वास घुसमटून ऋषीक मरण आयिल्ले। उपरांत रॅन्डॉक्स चाचणेंत ताचे उलटी 3 प्रकारचे सिंथेटीक ड्रग्साचे नमुने सांपडिल्ले। पुलिसांनी ही गजाल मान्य केली। ताका लागून ऋषीक ड्रग्साक लागून मरण आयिल्ले काय हो प्रश्न अजुनूय सुटावो जावंक ना। ड्रग्साक लागून ताका मरण आयिल्ले जाल्यार येद्या व्हडल्या शिक्षणीक संकुलाक ड्रग्स पावले कशे, ते कोणे पावयले, अशे प्रश्न निर्माण जाता। हे प्रश्न सुटावे जावपाक जाय जाल्यार ह्या प्रकाराची SIT वरवीं खोलायेन चवकशी करपाची मागणी NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केल्या। आयकात ताचे म्हणणे। हे प्रकरण घेवन NSUIच्या वांगड्यांनी शेनवारा पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली। पयलीं जेन्ना आमी धाकटे आसले पयलीं ड्रग्स बिचा कडेन बी अशे बीच बेल्ट बी आमी आयकताले न्यूजान की ड्रग्स पेडलर सांपडलो। आतां फ्रॉम बिचीस टू विलेजीस, from villages to cities, from cities to campuses पावलेलो ड्रग्स। सो ड्रग्स has reached all the campuses. So why? अशें ना की पुलिसाक खबर ना, पुलिसांक सगळी म्हायती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता। इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून। सो कांय दीस पयलीं पेंजीम पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक हें आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो। सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग्स डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सां कडेन थ्रू फूड डिलिव्हरी ॲप्स। कळ्ळें न्हू, हे चालूच आहा आनी स्टेटमेंटान सुद्दां दिला CMान की आपूण कारवाई करतलो म्हणून। सो मुद्दो म्हटल्यार फर्स्ट डेथ बिट्स पिलानीन जाल्ले इन द इयर 2024 इन द मंथ फेब्रुवारी। काल आमचे LOP युरी आलेमो सरान सांगला की एक डेथ अनरिपोर्टेड आहा म्हणून, सावकूच ना म्हणून डिपार्टमेंटान। सो तेन्नाचे रिप्लाय जे रिसेंट कंक्लुडेड असेंब्ली जाला ते रिप्लायन डिपार्टमेंट म्हणटा की केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सिन्स 2024, नाव वी एन 2025 सप्टेंबर। सो जवळ जवळ 1.5 वर्स जाले अजून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा। सो दीस शोज की पुलीस डिपार्टमेंट हॅज कम्प्लिटली फेल्ड टू डू अ इन्वेस्टिगेशन एंड टू रीच टू द रूट कॉज। म्हणून आमी आयज डिमांड करता SIT, बिकॉज SIT कित्याक फॉर्म करता टू इन्वेस्टिगेट सिरियस क्रायम्स इफ द एक्झिस्टिंग ऑफिसर्स आर इनएफिशियंट टू प्रोब। सो दीस एक्झिस्टिंग ऑफिसर्स, एक्झिस्टिंग पुलीस स्टाफ, पुलीस ऑफिसर आर इनएफिशियंट। दॅट इज वाय वी आर आस्किंग, वी आर डिमांडिंग एन SIT। विदाउट SIT वी वोंट रीच टू रूट कॉज आनी ड्रग्स सोंपचो ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।